कळ्ळें की राती नलिनी बोट ती भायर आहली ती राती परी बोट नंबर 8 हाडल्या एडमिटीन आनी ती जो भितर हें आसलो पळय नापता तो हांगासर शिफ्ट करपाक चालू आहा. सो आमचो विरोध आहा तेजेर कित्याक 5-6 वर्सां पयलीं वर्नापुरी एक इन्सिडंट जाल्लो. ते इन्सिडंटान लोक आजून तेजेर परिणाम तेजो भोगता लोक. त्या खातीर आमचो विरोध आहा की आमी हे नाफ्ता हांगासर घेवचे ना. सड्यार बोगदा जेटी ह्या भागात इफेक्ट जातलो. हांगासर 2 स्कुलां आसा, देवळां आसा आनी सरावंडींग 10,000-15,000 लोक रावता. सो आमचो विरोध आहा. आमी हे नलिनीची बोट येयल्या नाफ्ता हांगा घेवपाक दिवचे ना. जबाबदारी घेवं नाका भितर हांगा हाडपाची. तुजें कितें आहा तें भायल्या भायर तूं व्हर, हांगा हाडनाका. गणेश बेंचो प्रश्न आमी सगळीं उबी रावतली, रस्त्यार येतले सगळे मुरगांव तालुक्याचे लोक रस्त्यार येतले आनी आमी हे कशेंच घेवपाक दिवचे ना. हांगासर जमलेलें आहा की हांगासर ती शी नलिनी शीप जी आसा ती कालूच तेंच्यांनी फ्लोट केल्या आनी आतां हाडून ती राती पयल्या जाल्यार वत नंबर 8 हाडून तेंच्यांनी दवरले. ते लोकांच्या मदीं संभ्रम आहा की कितें करतात. हांगा हे गणेश बेंजो प्लास्टाच्या फाटल्यान आसा ते फक्त इटेबल ऑयल दवरपाक आसा अशें करून हांगासर हाडलेली ही काँग्रेस गोवोरमेंटान हाडलेली. आतां अशें जाल्लां की हांगासर तो नाफ्ता जो आहा अत्यंत प्रदुशणाचो नाफ्ता तो हाडून हांगा दवरपाचो आहा. हेचे परिणाम फक्त बोगदा जावं सड्याचेर जावचे ना, टोटल मुरगांव तालुक्याक जातले. हेच्या पयलीं फक्त एक पायपलायन फुटलेली, अख्खो वाडो खाली करचो पडलो, कितलेशे लोक मेले भितून आनी अजूनय तेचे दुश्परिणाम सहन करतात. ही फूल टाकी आहा पळय तुमी फाटल्यान 4-5 टाकी आहा. हितून जर नाफ्ता भरलो आनी फाल्यां कितें जालें तर लोकांनी खंय वचपाचें. आमकां आनी दुसरी घरां ना. हांगासरल्या लोकांचें कितें ह्याच खातीर लोक अगेन्स्ट आहा. आमी चॅरमॅनाकय रिक्वेस्ट करूंक सोदता, तो आमचे CM बाबाकय रिक्वेस्ट करूंक सोदता, सगळ्या आमच्या गोवोरमेंटाक की हे नाफ्ता हाडून आमच्या तकलेचेर मारपाचें न्हू. आमचें जिवन मुल्यवान आहा तें राखपाचें कार्य, आमची रक्षा करपाची कार्य गोवोरमेंटाची आहा आनी MPDची आहा. तेन्ना हेंच्यांनी आपली मनमर्जी करची न्हू MPDन आनी हे हांगासरूच हांगा हाडूंक दिवपाचें ना, इतलेंच आमचें म्हणणें आहा. जर जालें जाल्यार फाल्यां मुरगांवचे सगळे लोक येवन हाका विरोध करतले. आमकां हांगा कळ्ळें की हेंचे रातचेच नाफ्ताची बोट हांगा हाडून दवरली आसा 8 नंबर बोटाचेर आनी ताका लागून आमकां एक कळून येता की हे आतां कितें तरी हांगासर आमचे गणेश बेंचो हांगा टाक्याचेर ते शिफ्टींग करपाचें आसा. तेन्ना आमचे भुरगे, आमचे हांगासरले वाड्यावयले नागरीक, आमचे सड्यावयले सगळे नागरीक, आमची महिला सगळीं हिंगा एकठांय जाल्ली आसा की आमकां हे हांगासर नाफ्ता शिफ्टींग केलें नाका आसा. आमच्या फ्युचरान आमच्या भुरग्यांक फुडें त्रास जावंक शकता. आनी एग्जाम्पल जाल्यार फाटल्या 6 वर्सां पयलीं थिंगासर वायल्ड जावन जाल्ली आसा, प्रॉब्लम जाल्ली आसा. तेन्ना 4-5 जाण गेल्ले आसा आनी अशें ही घटना घडपाक दिवची ना. तेन्ना आमी सरकाराक सांगूंक शकता की आमचो हित, जनतेचो हित आमी लक्षांत दवरया. आनी आतां इतकेच आमचे लोक आसा, हेच्या फुडें आमी अखंड मोर्चा करतले, पूण हांगा आमी घालूंक दिवचे ना. आमचें इतकेच मागणें आसा की आमी हांगा मुरगांवान कशेंच घालून दिवपाचें ना. पयलींच कितें काँग्रेसी राज्यान कितें केलें तें पचलें तांकां, पूण आमचो सरकार, आमचे हांगासर लोक, आमची जनता हेच्या फाटीं आमी सगळे आसतले. आनी हे सगळे भुरगे, हे सगळे वाड्यार भुरगे सगळे एकठांय जाले ते फक्त हेकाच लागून की नाफ्ता आमकां हांगा गणेश बेंचेर आमचे जेटीर आमचे सड्यार आमी हाडून दिवपाना, इतकेंच सांगूंक शकता.